नमस्कार, हांव प्रदीप गजानन गोंडलकर, एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडचो एक मेंबर. सांगपाचें म्हणत जाल्यार हे दिसांनी पाऊस वत आसले, वता नंतर आतां पाऊस पडपाक लागले आनी जमनीत एक तराची आतां ऊब तयार जाली आनी उबेक लागून काहीशे जमनीतले सोरोप किंवा फिजीस आसा ते भायर सरोंक लागले. तशेंच आतां कालच आमकां तीन कोब्रास मेळ्ळे आनी अजगर मेळ्ळो. कालच रेस्क्यू केल्या ती. अशें आतां बरेच पैकी मेळत रावतले. हमनो स्पीड वायपर मेळ्ळ्या. अशें ह्या दिसांनी आतां आमकां मेळत रावतले. आमी ते मागीर धरता आनी मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें स्वाधीन करता. पण तुमी कोण अशें कोणी सोरोप गिरप कितें येत जाल्यार कोणी भिवपाची गरज ना. आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे रेस्क्यूअर बऱ्यापैकी आसा आनी इवन आमी सुद्दां आसा. तुमी जवळपास जे कोण आसा तांकां तुमी कळोवपाचें. आमी बेगींतल्या बेगीन येवन घेवन ते रेस्क्यू करता. दुसरी गजाल म्हणत जाल्यार खंयच्या स्वरुपाक मारपाची गरज ना किंवा तांकां आनी खंयचे इजा करपाची गरज ना. तुमी फक्त लक्ष दिवन रावात. आमचे रेस्क्यूअर जे आसा ते 5 ते 10 मिनटां भितर तुमच्या कडेन पावतले. ह्या दिसांनी कळोवपाचें. ह्या दिसांनी अशे खुबशे सोरोप येतात. धन्यवाद.